मॉन्सून सिजनाच्या टायमार फिशरमॅनाक जो त्रास जाता थंयसर, कित्याक थंयसर पार्किंग नासल्या कारणान, आनी हांवें एक प्रपोजल घातलो तुमचे कडेन की थंयसर एक ब्रेक वॉटर करचें म्हणून, आनी तो प्रपोजल तुमचे कडेन पेंडींग आसा. अजून पर्यंत त्या प्रपोजलाचें कितें जालां, कित्याक हे फिशरमॅनाक जे आता मॉन्सून आता आम्ही थंयसर गेले जाल्यार तुम्ही सुद्धा सर इन्स्पेक्शनाक येयलेले, तुम्ही सुद्धा ते पळयला ह्यो बोटी व्हरून तांकां बायना आनी देसलेच्या लोकांक व्हरून कासावले दवरचे पडटा. आपल्या दुसऱ्या थंयसरूच तेंची वादावाद जाता त्या लोकां कडेन की तुमच्यो बोटी बाबा थंय कित्याक हाडटा काय म्हणून. हे फिशरमॅन थंयसर आमचे जे 500 फिशरमॅन आसा तेंची बोटी थंय व्हरची पडटा. मर्मगोवा जर इतली फिशिंग कम्युनिटी हा तांकां जे आज ती चोयल जाल्यार कित प्रपोजल मांडले, स्ट्रीट लाईट, सोलार लाईट हे खबरो आज आमी उलयताय. कोता मिनिस्टर कितकोन फिशिंग कम्युनिटी लागून काम करता. इंगेश कोण सांगितले की एनओसी मेळना, हे मेळना, ह्यो गजाली हांगा मायक पाहिला स्पीकर सर. बुल ट्रॉलिंग कोन एलईडी फिशिंग कोन नुस्तें मारतात. तुगे मॉनिटरींग करपाक तुकोडे कित फॅसिलिटी आहा एज फार एज सर्वेलन्स इज कन्सर्न. जे बुल ट्रॉलिंग करताय ते कोण ना जाच्याक आमी ड्रोन सिस्टम सुरू करपाची चिंतल्या. जे आदी आमी फिजिकली बोट्स व्हरून करताले, खंय तरी अडचणी येयल्या कारणान आमी गेल्या 2-3 म्हयन्याक ड्रोन सर्वेलन्स ऑलरेडी प्रॅक्टीस हेचेर ट्रायल बेसीस घेतलेले आनी मागीर ते स्टडी करून फिजिबल आहा. तशी महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान थंय स्टार्ट केला, तशेंच त्या बेसचेर आमी गोंयान स्टार्ट करूंक सोदता. हाऊ विल यू अटॅच दॅट बोट. तूं आहा ऑफिसान, ड्रोन आहा दर्यान, ड्रोन आयडेंटिफाय करता. हाऊ विल यू अटॅच दॅट बोट. बुल ट्रॉलिंग करता पळय एकदम सगळें हाडप ते लायट्स घालून, लायटी घालून ताजेर एक्शन घेवपाक जाय. ते सुरू जाला ऑलरेडी. म्हणजे म्हाका दिसता ऑन एन एवरेज 17 काय 18 कितें तरी बोटी सीज केल्ल्यो. ताच्या उपरांत मागीर ताका फायन मारून बी त्यो बोटी रिलीज केल्या. तांकां सुद्दां 2-2 दीस जे आहा पळय न्ही हाडून भितर उडयल्ले तांकां, तांच्या लोकांक लेबर थंय आहा तांकां.